नाव सांगा तुमचे. सुदेश मधु पार्सेकर, वॉर्ड नंबर 7, अंजुना विलेज पंचायत. आयज आमी अंजुनान आतां पळयलां तुमी आयज हांगासर सद्या आतां सांजची जाल्ली 8 जाल्ली आनी 8 जाले अंजुना जो रस्तो बॉबी बारा कडसून जो पेट्रोल पंपा कडेन जो रस्तो वयता त्या रस्त्याचेर आमी पळयलां रस्त्याची सारकी दुर्दशा जाल्ली आसा. कितलीशींच वर्सां जालीं हांगासर जे स्थानीक लोक आहा ते म्हणटात वर्सां जालीं 7-8 वर्सां जालीं तो रस्तो असोच दुर्दशेत जाल्लो. आयज आमी पळयलां तुमी रस्त्यार रावन जे हांगासर सिमीट घालपाचें काम चालू आहा तें कितें म्हणून आतां कशें कितें ना कितें पळोवपाक बरें दिसना, कित्याक लोकांक खूब त्रास चाललो आसा. कित्याक आनी चवथीचे दीस येयले, 2 दिसांनी चवथ आहा, लोकांचे गणपती वचपाची वाट आनी सार्वजनीक गणपती हांगा शापोरान 2 आहा, तेन्ना म्हाका तें पळोवपाकूय बरें दिसना जालें. कित्याक हांवें खुबशे जाणां कडेन कॉन्ट्रॅक्टरां कडेन रिक्वेस्ट केली, जर तुमकां जर हो जो आमी घातला तो कितें म्हणटा तो आमचो मिक्सर आहा पळय तो मेळत जाल्यार म्हाका कॉन्टॅक्ट कर. एकल्यान म्हाका कॉन्टॅक्ट केलो आतांच की आपले कडेन थोडो माल उरलेलो आहा, तुवें जाता काय म्हणून. सो हांव सडनली हांगा येयलो आनी आज काम चालू केलें. हे आतां जे तुमी जो आमी म्हणटा बेतो घालतात पळय रस्त्यार तो फंडातर्फे खंयचे आसा वो पंचायती तर्फे तुमचो फंडातर्फे तशें कांय ना, हांव म्हाजें पर्सनल हे करता. तुमचे पर्सनल करता. हे आतां चवथीच्या निमित्तान सद्या काम जाल्लें आसा. म्हाका सांग इतलीं वर्सां तेन्ना फाटल्या टर्मान जे 5 वर्सां पयलींचे पंच मेंबर हे सरपंच आसले तेंचे तर्फे हें काम जावंक ना. कांयच सांगना न्हू. पळय न्हू ती दुर्दशा कशी जाल्या, ती रस्त्याची दुर्दशा कशी जाल्या तूच पळय. कोणीच ती नजर सुद्दां पळयली ना. लोकांक सगळें खबर आहा हे रस्त्याचे आमचो बॉबी बार टू वागातोर सारकी परिस्थिती बिकट आहा रस्त्याची. हेचें नेमकें कारण कित्या खातीर असो रस्तो इतलीं वर्सां पेंडींग उरलो. तेजी दखलच घेतली ना हांगा पळोवपाक. खंय तरी पळोवपाक जाय, ऑथॉरिटी आसली तेंच्यांनी पळोवपाक जाय. जे माजी आमचे आमदार आहले म्हणजे बाकीचे पालेकार आहले तेंच्यांनी पळोवपाक जाय. आतां तुमकां तुमच्या जी प्रेझंट तुमची MLA आहा हय दिल्ल्याला लोबो हांचो तुमकां सपोर्ट कसो आहा. ना ते आमी कालूच तेंचे कडेन मिटींग जाल्ली आनी आमचे PWDचे जे इंजिनियर आसले ते येवन आमचे कडेन उलोवप जाल्लें आसा की रस्त्याची धांवतुकी कशी करपाची. पावस पडटा आनी तो पॅचीस एक मशीन येयल्लें आहा सो ते आमकां अरेंज करता म्हणून सांगलां तेणी. सो फाल्यां परवा तें मशीन हांगासर पावपाचें आसा. आमी पयलां ज्या तरेन आतां तुमी निवडून येयले तुमचे आतां जे तुमच्या वॉर्डा खातीर सद्या कितें कामां आसता आनी कितें कामां आतां पेंडींग कामां आतां चवथीच्या निमित्तान कितें. ना हें म्हाजें काम जितून येयल्या पयलींच्यान काम चालू आसा. लोकांची जी समस्या ती म्हाका खबर आसा. हांव लोकांच्या घरा पर्यंत पोचलेलो आनी म्हाका खबर आहा लोकांची जी समस्या ही फक्त रस्त्याची, बाकीच्यो समस्या भरपूर लोकांच्या त्यो हांव सोडोवपाचो प्रयत्न म्हाका चालूच आसता. आतां फक्त कितें चवथीच्या निमित्तान आनी रस्त्याची हालत पळय जाल्यार सारकी बिकट आहा. त्या खातीर थोडे मातशे दागदुगी चालू आहा. नांव सुदेश मधु पार्सेकर. नमस्कार. आयज आमी आसा सद्या जो रस्तो बॉबी बारा कडसून जो अंजुना वयता त्या रस्त्याचेर सद्या आमी पावलेले आसा आनी तुमी पळयता ह्या रस्त्याची इतली बिकट परिस्थिती सद्या जाल्ली आसा. हांगासरले जे आमचे पंच मेंबर आसा तेंच्यांनी स्वता त्यांच्या खर्चान ते हांगासर ह्या रस्त्याची दुरुस्तीचें काम सद्या हांगासर चालू आसा. थेट दृश्य तुमकां आमी दाखयता हे गोंयकारपण न्यूज चॅनला वयल्यान. पूरा जरा मालीनो घाल आणि सुकाळ झालं काय सगळं हो.